की गेले 25 वर्षां तुम्ही माझ्यासारख्या एक सामान्य कार्यकर्त्याक खासदार म्हणून निवडून दिलो आणि परतूय एकदा आता परत सगळ्यांना निवडून दिवपाक तुम्ही सज्ज आसात। हे जे उपकार तुमचे आसात म्हाका दिसता ते जन्मभर एक जन्म नाही ते 10 जन्म विसरू शकची ना। भारतीय जनता पार्टी सदांच म्हणटा की आमचो राजकारणात येवपाचो उद्देश इतलोच की गांव सुदारचो, गांव बरो जावचो, राज्य बरें जावचें आनी देश बरें जावचो। एक इम्पॉर्टंट आसा की आमचे ज्येष्ठ नेते श्रीपाद भाऊ हांगा जेन्ना येतात तुमच्या इंटरेक्शनाक तेन्ना एक कळपाक जाय की श्रीपाद भाऊन एज टुरिजम मिनिस्टर आमच्या गोंया खातीर डबल इंजिन सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंताक घेवन खुबशे हांगा कार्य करून घेतले आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर जातूंतल्यान आज टुरिजम डिरेक्टली नाल्यार डिरेक्टली एम्प्लॉयमेंटा खातीर नाल्यार इकॉनॉमीच्या दृश्टिकोनान मेळटा। आगवादचो तुमी जेल म्युझियम घेयात, स्वदेश दर्शन स्कीम म्हणात, बाकीच्यो सागरमाला स्कीम म्हणा, जितल्यो स्किमी आयल्यो त्यो भाऊचो कारकिर्दीत एज मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स नाल्यार मिनिस्टर ऑफ टुरिजम अँड वॉटरवेज ह्या टायमार सगळे करून घेतले।